ऐकत ताजी हांवें कालूच माशी धरून पयशे घेतात कालूच हांवें ताजी नोंद घेतिल्ली. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणीकपण अत्यंत म्हत्वाचो, विश्वासूपण खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाईक येवंक जायना. आनी त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पळय न्ही ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायिल्लें आसा. आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही, कंट्रोल म्हणजे कितें, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात, त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हणजे आनी एक हें आसा, 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही तें दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय वळवयचे तेवटेचे सावयवेरें, तांकां भोवून फावो जाल्लो आसा. आनी दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय. आनी सहकार स्त्री जी आसा पळय न्ही ती प्रतिमा धोंड, तिका हो फावो जाल्लो आसा, सन्मान मेळिल्लो आसा. अंयच्या वर्साक सहकार रत्न मेळपा सारकी रिपोर्ट आयलो ना, बायोडेटा आमचे आयलो ना. त्यामुळे सहकार रत्न जो आसा पळय न्ही ते अंदूच वर्साक दिवं ना. व्यक्तिशा जाणी बरी परफॉर्मन्स दिल्लें आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा, अशें गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद एल नायक हे दोग जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा.